सुपुली जेजू आमचो मुकुता आमचे आमकां वेगळो घेता जेजू आमचे तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिपता जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिपता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाल भाव भयणांनो, दुसऱ्यांक दान करप हें मनशाच्या स्वयंभान रिगलोलें आसा. सगळ्या धर्मांनी दान दिवपाची शिकवण मेळटा. आमच्या क्रिस्ती धर्मांत दान दिवपा विशीं शिकवण म्हटल्यार हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. हेंच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्मांत विशय घेतला तो हो. तिणें 2 सुपुल्ले नाणें तांतून घाले. एके विधवे बायलेन 2 सुपुल्ले नाणें दोन दिराचे पेटयेन घाले आनी हें पळोवन तिणें आपलें आसलें तितलें घातलें देखून जेजून तिची वाखाणणी केली. आयचो आयतार साद्या कालाचो 32वो आयतार आनी तो महाधर्म प्रातीक वेदी सेवेचो आयतार. आमचे फिरगोजेन जायतीं सुपुल्लीं भुरगीं ते विधवे भाशेन आपलें आसा तितलें आपलो वेल आनी गूण हे वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयतात. सगलीं वेदी सेवकां वेदीची सेवा करूंक ओदीक आनी ओदीक जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी ताचे मदलीं जायतीं देव आपोवणी आमचे पवित्र सभेक फावो जावंक आमची मागणी देवाक उबारुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन वेगवेगळे धर्म वेगवेगळे भाशेन आपल्या धर्माच्या मनशांक दिवंक दुसऱ्याक एक भेट दिवंक धर्मदान दिवंक उत्तेजन दितात. आमच्या क्रिस्ती धर्मान आमी आमकांच दुसऱ्या खातीर मोडून दिवंक जेजू भाशेन दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत करचूंक हें शुभ वर्तमान आयचे आमकां उलो करतलो. जायते फावटी घडयेक आमी दुसऱ्याक फावो तें दिलां, आमकां उणें करून आमी दुसऱ्याक दिलां. देवाक हे आमच्या देण्या पासत आर्गां दिवया. पूण सोबार फावटी घडयेक आमी दिता आसतना वांकडें तोंड करून दिलां. दिवचें सुटोना म्हूण जायत घडयेक आमी दिलां. आमचें नांव वयर काडूंक घडयेक आमी दिलां. असल्या पातकाचो आमी ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणितो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आतरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच आंकवार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणितो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार दिव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आयचे मिसाच्या बुलेतान आमी भेटयता आपलो 21वा वाडदीस सोमरमतलो जेडन एलियस फेर्नांडीस. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमतात लॉरी डिकोना आनी मॅनफ्रेड जॉन वेगस. ह्या आमच्या भावाचेर देवान आपलो सुभ आशिर्वाद आनी देणी घालूं म्हूण ह्या मिसाच्या बुलेतानान आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या कोनवळ्या बाबा, आमची वेली सगळी विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चाळकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इलिजा उठलो आनी जाफार शारांत वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा जोलो एकठांय कोत्ताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिवशी. तो उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाचे नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, पूण मूठभर मात एक पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हजे पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो जोळो एकठांय कोत्ता आनी त्या उपरांत आमी मोडटले हांव. इलिजान म्हटलें, भियें नाका, तुवें सांगलां तशेंच वचून कोर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कोर. कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आखे पृथ्वीचेर सर्वेस्पोरान पावस धाडी पर्यंत दोनान पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती वस्तोरी गेली आनी इलिजान सांगलोलें तशें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. इलिजा उदेशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें दोनान पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावन म्हणुया. उतरां हे पुरी. ओथम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पोर सदांच कोऱ्या उतराचो दुमालो भोगतोल्यां खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोडयांचो सांकली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. साबा सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागलोल्यांक नीट उबी कोत्ता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनंत भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळता. जबाब बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय कोत्ता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेचे पिडकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजबोट चलयता सासनाच्या सासनान. जबाब हेब्रोवांक बरयलेलें चिटी वेळें वाचप. बाबा भयणांदो, मनशान केल्लें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरूंक ना.
तो खरें म्हणल्यार सर्गींच्या पवित्रस्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले न्हय तें रगत घेवन पवित्रस्थानांत भितर सरता. अशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर करची गरज ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते फावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपणाचो योद्न करूंक पातोक काडूंक उडोवंक तो दिश्टी पडटलो. जशें मनीस एक फावट मरता आनी त्या उपरांत ताका जोडटी आसा, तशेंच समेस्तांचीं पातकां आपणाचेर घेवन काडूंक उडोवंक क्रिस्तान एकेच फावटी आपणाचो योद्न केलो आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय, पूण तांची वाट पळयत आसा तांकां तारणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार उद्गार. सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B10:5-27 पयलो श्लोक. B10 पेज 27. Solves por azul, 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 zul, zul. Uloja da zomia, tučica kraj koda. Tučica znadudla, kalcan magula leta. Solves por azul, 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 zul, zul. Sorves por तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसू. मार्गो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपले शिकोणेन चिसून उरपाचें म्हळें. धर्मशास्त्रा विशीं चोतूर रावात. लांब आंगावली घालून भोवूंक तिट्यार सालाम घेवंक देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यार बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वात घेवंक तांकां जोबरूच बरें लागता. लांब मागण्याची फिसां घेवन विधवाचीं गोरादारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता ते चोत्रायन पळोवंक आसलो. आनी सोबार गिरेस मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुर्बळ विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुर्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घातले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटयेंत दुडू घाल्यात, तांतल्या भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाला. तर सगल्यांनी ओगळें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतले आसले तितलें आपल्या जेवणा काडाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणो, एका दिसाकूय 6 मनशां एका बुयेरांत अशींच उरलीं. दे वर ट्रॅप्ड इन अ कोल्ड केव. आनी खंय रात जालोली. आनी आमी जाणो आमच्या
भारतान इंडियन कोणी इतली थोंडी पडची ना, पूण भायल्या देशान ही जबरूच थोंडी पडटा आनी थोंडेन जायतो लोक मरून लेगून वेतात. आनी जेन्ना असली थोंडी पडटा तेन्ना लोक आपल्या घरांनी भायर उजो घालता आनी कशेंच खंय तांणी थंय आसलो थंय उजो घातलो. आनीक आमी जाणा भाव भयण उजो घालता तेन्ना रोखडोच हो उजो पालोंक शकता आनी उजो जरी तर जळटो उरतलो जाल्यार तातूंत सुबेज बोडयो घालच्यो पडटा. आतां खंय ही सुमार 5-6 जाणां आसलीं आनी सगल्या लागीं खंय एक लाकडाची बोडी आसली. पूण ताणें सगल्यांनी पळयलें की हो उजो पालोंक येता. पूण पयल्यान एक वस्तूरी आसली, ताणें चिंतलें ह्या 5 जाणां मदें एक वस्तूरी जी आसा ती म्हाका आवडना, ती एक म्हजी दुस्मान कशी, हांव म्हजी बोडी थंय कित्याक घालतली. आनी ताणें खंय तिचे लागीं आसली ती बोडी आपल्याकूच दवरली. दुसरी एक वस्तूरी आसली, तिणें पळयलें थंय एक मनीस आसा, तो आमचे फिरगोजेचो न्हय, तो दुसऱ्या एका सॅक्ट डिनॉमिनेशन आसा, दुसरे फिरगोजेंतलो एक बिलिवर आमी म्हणूंक जाता तितलो. हांवें म्हजी बोडी ताका कित्याक दिवची. तर तिणें आपली बोडी आपल्याकूच दवरली. एक खंय गिरेस्त मनीस आसलो, ताणें म्हणलें थंय एक दुर्बळ मनीस आसा, तो कांय काम करूंक सोदिना, दुसऱ्या लागीं फकत भीक मागून खाता, म्हजी बोडी हांवें थंय कित्याक घालची. तसोच खंय भाव भयणो एक गरीब मनीस आसलो, ताणें म्हणलें ह्या गिरेस्त मनशाक हांवें कितें घालचें. तो एक मिजाशे मनीस, व्हड गोरवान तो भरून आपले छाती फुलोवन तो भोंवता, हांवें म्हजी बोडी ताका कित्याक घालची. आनी खंय निमाणो एक मनीस आसलो, खूब आशेचो मनीस, ताणें म्हणलें हांव आज म्हजी बोडी कित्याक घालतलो, फाल्यां हांव ही बोडी घालूंक शकता. भाव भयणो, सकाळ जाता म्हणसर ही 5 मनशां ही थोंडेन खंय मेली. ही मनशां मेली कारण भायर थोंडाय आसली म्हूण न्हय, पूण भितर तांच्या काळजान थोंडाय आसली. तांची काळजां ओदीक थोंड आसली. आपल्या लागीं आसलें तें दिवंक ती सोदिनासली आनी ह्याच खातीर ही सगळीं मनशां मरून गेलीं. बाबून आयची 3 वाचपां आमकां हेच धर्मदाना विशीं, दुसऱ्याक दिवपा विशीं आमची काळजां आनी मनां उस्कायतात. आयचें पयलें वाचप घेतलां तें रासाच्या पयल्या पुस्तकांतलें. एलिशा प्रवादी एके विधवेच्या घरान भितर सरता आनी तांच्या ह्या ट्रेडिशना प्रमाणे कोणूय सोयरो आपल्या दारान भितर सरलो जाल्यार तांणी ताका रावंक दिवंक जाय आसलें आनी जेवण खाण दिवंक जाय आसलें. पूण भाव भयणो, हे विधवे लागीं इतलें नासलें. पयले सुवातेर थंय दुकोळ पडलेलो, देर वॉज अ फॅमीन, आनी तिचे लागीं ओगळें कांयच नासलें. आनी जेन्ना एलिशा प्रवादी तिचे लागीं मागता, ती म्हणटा म्हजे लागीं फकत मूठ भर गंवाचें पीठ आसा आनी थोडेंच तेल आसा, आनी इतलेंच आमचे लागीं उरलां. आज आमी हें खातल्यो आनी उपरांत आमी मरतल्यो. भाव भयणींनो, हो ताचो जिविताचो आनी मरणा विशीं हो एक प्रश्न आसा. इट वॉज अ सिट्युएशन ऑफ लायफ एंड डेथ. कित्याक आनीक तिचे लागीं कांयच नासलें. कोणा लागीं मागतलो म्हणल्यार वचूंक जायना. सगळींच दुकाळान सांपडल्यात. पयशे नासले, ती एक विधवा आसली, काम धंदो नासलो, तर हांव आनीक तिका ह्या देवाच्या प्रवद्याक खंयचें दितली. दिवंक तिचे लागीं नाका आसलें म्हूण न्हय, ती एक कंजूस ओस्तोरी म्हूण न्हय, पूण तिचे लागीं खऱ्यांनीच दिवंक कांयच नासलें. पूण जेन्ना एलिशा प्रवदी म्हणटा हांव एक देवाचो मनीस आनी देव तुका म्हाका दिल्यार जाय तें फावो करतलो हें म्हणटा, ह्या प्रवादाच्या उतरांनी विस्वास दवरता. आनी ह्या एलिशा प्रवादीक फावो तें खाण जेवण फावो करता म्हूण देव तिचें हें बरी करुणी पळयता आनी तिका फावो तो उंडो किरास फावो करता. आयच्या शुभ वर्तमानान एक विधवेची आमकां खबर मेळटा. आज जेजू एका देव मंदिरांत आसलो आनी ही वॉज इन अ विमन्स कोट, म्हणल्यार बायलांक सेपरेट आसलेली सुवात आनी दादल्यांक सेपरेट आसलेली. आनी अशें म्हणटात की तांच्या देव मंदिरांत खंय 13 असलीं आयदनां आसलीं, ट्राम्पेट शेप. आमी पळयलां ट्राम्पेट जें आसता ताचें तोंड उक्तें आसता आनी तें अशेंच देंवून येता. तर 13 खंय हे सर भोंवती ही धर्मदान घालपाची आयदनां आसलीं.
आनी खंय गिरेस्त मनीस येतालो आनी खूब दुडू घेवन येताली ती आनी खंय ह्या आयदोणान घालताली आनी आयदोणान घालता आसतना जायतो आवाज जातालो आनी लोक खंय मेजतालो जितलो तुजो आवाज जाता ती जाणा तितलेच तुजे पयशे आसताले जितलो सुबेज तुजो आवाज तितले अदीक मोलाचे पयशे म्हूण लोकांक कळटाले आनी खंय हो शो पळोवपाक घडयेक जायतो लोक येतालो आनी जेजूचे शिसूय थंय आसले पूण जेजू लोक हे पेटयेन कोण भाशेन दुडू घालता ते चोतरायेन पळयतालो आनीक एक ल्हान विधवा येता आनीक आपले 2 नाणे थंय घालता हे नाणे पडले म्हूण लोकांच्या कानान लगून वचूंक नासले कित्याक ह्या नाण्याक तितलो वालोर नासलो हे ल्हान नाणे ते पडले तेन्ना लोकांक आयकूंक सुद्दां नासले पयले सुवातेर येवपाकूच म्हळ्यार एक लोचेची खबर इतलो लोक सगोट पळयता ती एक विधवा गरीब वस्तोरी आनीक कोणूच घालचो सुद्दां नासलो पूण देवाक कितें तरी दिवंक जाय म्हूण सगळी लॉस फाटीं धरून ही वस्तोरी येता आनी आपले नाणे थंय घालता आनी जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा पेटयेन दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाले तो सगळ्यांनी ओगळे आसले तांतले घातले पूण आपल्या दुर्बळपणांतले हे वस्तोरेन जेवणा काडाक जाय आसले ते लेगूत तिणें घातले ही विधवा आसली गरीब आसली तिचे लागीं काम करूंक घडये काम नासलें घोव नासलो तिका हे दुडू फावो करूंक गरीब वस्तोरी ती आसली आपल्या जेवणा काड्याचे पोळे नासतना लेगून ते पेटयेन ती दुडू घालता आनी जेजू तिका वाकणटा कित्याक नॉट बिकॉज शी गेव बट बिकॉज हाव मच शी कॅप्ट फॉर हर सेल्फ म्हळ्यार जेजू तिका वाकणटा तिणें कितलें दिलां हातून न्हय पूण आपल्याक कितलें दवरलां ह्या खातीर जेजू तिका वाकणटा आनी आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ले चिटींतले जेजू एक महायात्नीक म्हूण आमकां शिकोवन दिता आतां जुदेवाचे हे यात्नीक जे आसले ते लोकांन हाडलेलीं दानां घेताले आनी देवाक भेटयताले आपले कांयच ते थंय देवाक भेटयनासले पूण लोकांन हाडलेलीं दानां घेताले देवाक भेटयताले पूण आमचो सुमी जेजू क्रिस्त महायात्नीक असल्या यात्निका भाशेन न्हय जेजून देवाक भेटूंक दुसऱ्याचो वापर करूंक ना पूण आपणाकूच देवाक भेटून दिलो आपणाचेंच बलिदान देवाक केलें इट वॉज अ कॅनोसीस सेल्फ एम्प्टींग आपूण देव आसतना लेकून खुर्सार तो मरूंक तयार जालो तर भाव भयणो आयच्या दिसाक ह्या दिवपा विशीं आमी नियाळ करता आसतना 5 तरेचे दिवपी आमी पळोवंक जाता पयलें म्हळ्यार ग्राज गिवर्स ते वांकड्या तोंडान दिवपी मनीस सोदोळ हातांनी दिवपी न्हय तांचे कडेन कितें मागतलो जाल्यार तांकां जाय तें सांगचें पडटा आनीक हें सांगून सांगून वांकड्या तोंडान जाय तें उलोवन असलीं मनशां दितात आमचे PPC वांगडी जेन्ना हे कलेक्शन करूंक वेतात जायतीं असलीं जाणां मनशां तांकां मेळटा ती सोबार 100 प्रश्न विचारतली कित्याक खंय आनी कितें पूण दिता आसतना घोडेक तितले घोडेक दिवची ना दुसरे सुवातेर शेम गिवींग लोचेन दितात ती पळयतात म्हज्या शेजाऱ्यान कितले दिला म्हज्या इश्टान कितले दिला आनी ताचे ओन सुबेज ती दितात जायते फावटी असले टोर्नामेंट जाता तेन्ना आमी पळयता जेन्ना हे अनावन्समेंट करतात कोण 1000 दिता जाल्यार दुसरो 1001 रुपया दिता 1001 रुपीज म्हणल्यार हांवें दुसऱ्या परस 1 रुपया सुबेज दिला तिसरे सुवातेर आमकां मेळटा कॅल्कुलेटेड गिवर्स ते आपले सगळे आपले बाजट पळोवन दितात आपल्याक कितली सॅलरी आपले फिक्स डिपॉझिटान कितले वचोंक जाय सेविंग्सान कितले वचोंक जाय आपल्या भुरग्या बाळाक खाणा जेवणाक कितले वचोंक जाय हे सगळे कॅल्कुलेशन करून उपरांत मागीर ती दितात चवथे सुवातेर आसात थँक्स गिवींग म्हळ्यार ही मनशां दितात कित्याक देवान म्हजे सगळे जायती व्हड व्हड देणी दिल्या दर दिसा देव म्हाका कितें ना कितें येता देवान म्हजे फॅमिली कितल्या उपोट देण्यांनी भरल्या आनी ह्याच दिनवाशे मनान ही मनशां दितात आनी निमाणे सुवातेर आसात ग्रेस गिवींग म्हणल्यार दे फील दॅट गॉड सुपरनॅचरली एम्पावर्स देम टू गीव बियॉन्ड देयर पावर्स म्हळ्यार तांचे मनीस असोकतायेक मनीसपणाक लागून ती घोडेक दिनात पूण देव तांकां फॉर्मायता ते भाशेन आपणें दिवंक जाय ताचेहून अदीक ते दितात कित्याक हें देणें कुरपेचें देणें तांच्या मना प्रमाणे ती दिनात पूण देवाक जाय ते प्रमाणे ती दितात आनी असलेंच की हे विधवेत आमी पळयता
तिका हे दुडू खाणात जेवणाक जाय आसले, पूण ताची ताई देवाची कृपा आसली देखून आपले पळे नासतना ही वस्तुरी दुसऱ्यांक दिता. भाव भयणो, दुसरे सुवातेर आमी सगळीं देव मंदिरा खातीर दिता. आमचे देव मंदिराक कितेंय जाय जाल्यार उदारपणान आमी दितली, दुसऱ्या लागीं मागून तरी आमी दितली. पूण भाव भयणो, आयज दुसरीं देव मंदिरां आसात. भाग्यान पावलू कोरिंतकारांक बरोवन पयले चिटीन 6व्या सुरान 19वे वळीन म्हणटा, जोण एकलो आमी देवाची मंदिरां. आनी आमी जाणाव पवित्र सभा म्हणल्यार फकत हीच न्हय, दर एक कुटुंब जावन आसा एक घोरावी पवित्र सभा. इट इज अ डोमेस्टीक चर्च. आज आमी ह्या देव मंदिराचो सांबाळ करतात ते भाशेन असल्याय देव मंदिराचो सांबाळ करतात काय? आज ही आमची दुसरी देव मंदिरां तुटून पडल्यान, गरजेक आकांताक सांपडल्यान तांकां आमी आमचो आदार फावो करतात काय? बाबूयनो, हांव एका फिरकोचेंत आसलो जायतीं वर्सां फाटीं, आनी आमी जाणाव कुमयावाक देव संदेशकारा बरोबर पातकूर सगळ्याक विजिटाक भोंवता. आनी असोच हांव ब्रादर कसो ह्या देव संदेशकारा बरोबर सगळ्या भुरग्यांक जी कुमयाव घेतलेली तांकां विजीट करूंक गेलो. एका घरांत हांव पावलो, धाकटुलें तांचें घर. आमी जायतीं एक 12-15 देव संदेशकारां आसलीं. इतलीं देव संदेशकारां त्या घरांत जावचीं नासलीं, इतलें ल्हान तांचें घर. आनी पावलो तेन्ना ह्या आवयन एक धाकटुलें स्टूल भायर हाडलें, ताचेर एक धाकटोसो टावल घातलो. थंय ताच्या भावान, तो तेन्नाच कामाक लागलेलो म्हूण केक हाडलेली, आनी आमी सगळ्यांनी ताका गायन करून ही केक घातली. घराच्या सायडीकूच आनी एक भुरग्याचो कुमयो आसलो. व्हड पार्टी आसली, व्हड पेंडॉल घातलेले, वन मॅन बँड आसलेलो, MC आसलेलो, जेवण आसलेलें. वाड्यांतलो सगळो लोक ह्या मनशागेर आयलेलो. बाबूयनो, हें पळोवन म्हाका खूब दूख जाली. आसून पासून जेन्ना हांव ह्या विजिटाक वयता तो म्हाका ह्या गोडिताचो उगडास येताच. कितें जातालें बाबूयनो, ह्या ल्हान भुरग्याक आपल्या घरांत आपल्या भुरग्या बरोबर हें सेलेब्रेशन करूंक कितें ताचें वचपाचें? ताची सोयरी नासली. ताची आसली आवय बापूय आनी ताचो एक भाव आनी हो ल्हान भुरगो. ताणें ह्या आपल्या शेजाऱ्याक आपल्या घरांत येवकार दिवन ताच्या सांगाता हें सेलेब्रेशन करूंक जाय नासलें काय? पूण भाव भयणो, असलें जायते पावटी आमी करूंक विसरता. असलीं देव मंदिरां बांदूंक जायते पावटी आमी चुकता. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो, दिता आसतना कितें आमी मनांत दवरचें? द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ गिवींग. पयली सुवातेर गीव सिक्रेटली. जायते पावटी जेजू विस्मितां करतालो आनी म्हणटालो, हांवें केलां म्हूण कोणाकच सांगू नाकात. आनी एक मातयेच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या स्वरान पयले वळीन जेजू आमकां म्हणटा, दिता आसतना कोणाक दाखय नाकात. अशें केल्यार तुमकां देवाची देणी घोडेक चुकोवंक शकता. बाबूनो, आयज जायतो लोक दिता. एका हातान दिता जाल्यार दुसऱ्या हातान सेल्फी काडून शेअर करून सगळ्या आखल्या गांवांक, आख्ख्या गोंयाक हांवें कितें केलां तें सांगता. तर दिता आसतना दुसऱ्याक कळो नासतना दिवचें. उजव्या हाताक दाव्या हातान दिलां तें कळचें न्हय. दुसरे सुवातेर गीव जेनरसली. उदार मनान दी. वेन गॉड ब्लेसीज यू, इम्प्रूव युअर स्टँडर्ड ऑफ गिवींग, नॉट युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग. जेन्ना देव तुका उपोट दिता तेन्ना तुजें रावपाचें, खाणा पिवणाचें स्टँडर्ड इनक्रीज करिनाका, पूण तुजें दिवपाचें स्टँडर्ड जो आसा तो इनक्रीज कर. तिसरे सुवातेर गीव पर्पजफुली. म्हळ्यार तुजें मन आनी तुजें काळीज तुका सांगता त्या प्रमाणे दी. जायते पावटी आमी दिता आनी उपरांत आमकां चिंतून येता, अरे आनीक सुबेज दिवंक जाय आसलें, आनीक 100 रुपया थंय घालूंक जाय आसलें. आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण आमचे कडेन उलयता. तर दिवंक सोदता तेन्ना आमच्या काळजा आनी अंतस्करणा कडेन विचारचें, कितलें हांवें दिवचें. आनी तुजें काळीज तुका फटोवचें ना, तुजें अंतस्करण तुका फटोवचें ना. दिता तेन्ना गीव पर्पजफुली. चवथे सुवातेर गीव चर्फुली. हास्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. लांब तोंडां घेवन दिवचें सुटना म्हूण दिवचें न्हय. जरी तर अशें करूंक सोदता दिना जाल्यार अदीक बरें, पूण दिता तेन्ना हास्या तोंडान दी. 5वे सुवातेर गीव सॅक्रिफिशली. मादर तेरेसा आमकां म्हणटाली, गीव टील इट पिंचीस यू.
तुका चिमटो येवसर तूं दी आनी असलें दान तूं दिता तेन्ना तुका खूब भितरली खुशालकाय भोगतली आनी निमाणे सुवातेर गीव प्रोपोर्शनेटली म्हणल्यार तुका मेळ्ळा तें दी. गिरेस्त मनीस 100 दिता आनी गरीब मनीस 100 दिता हातून कितें आसा? जरी तर देवान तुका सुबेज दिला जाल्यार तूं सुबेज दी. घोडेक तुका देवाची घोडेक आजून तेणी फावो सांगना पूण तूं तुजे कोणे घोडटा ते भाशेन दी. पूण जरी तर तूं गिरेस्त जाल्यार चामटी जायनाका. देवान तुका इतलें दिलां जाल्यार देवाक दिला ते भाशेन दी. आनी निमाणे सुवातेर बाबूनो केन्ना पासून आमी दिवचें. एक बरोवपी अशें म्हणटालो, गीव टील द मास्टर स्टॉप्स गिवींग. जेन्ना देव तुका दिवपाचें बंद करता तेन्ना तूं दुसऱ्याक दिवपाचें बंद कर. जरी तर आज पासून देव तुका देणी तुज्या जिवितांत भरून चेपून ओतून दिता जाल्यार ते मेरेन दुसऱ्याक तूं दी. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून आपणाकूच दुसऱ्या खातीर भेटोवन दिलो. तर आमी असलेंच उदार म्हूण आमकां सण एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सोत मानता देवाक, सर्व पोतेदार बाबाक, सरकार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीत सांबाळलो, आंकवार मरिताय जल्मलो, पोंच पिलाताकात कुश्ट सुचले ताका क्रुसार सोडलो, तो तो मेलो ताका निगिबिलो, तो मध्ये मेल्ल्यामध्ये देवलो, देवलो, तिसऱ्या दिसा मेळ्ळ्यातलो जिवन चालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देवपाच्या उस्याक बसला, तुयता जिव्या मेल्याची मुनसिबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एककार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवण सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार काय आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी धर्मीक भावा भयणांनी जेजूच्या उदारपणाचेर नियाल करून आपले पोरजे सवें उदार जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगल्या धर्मांक एक सारको मान दिवंक आनी सगल्या सवें उदार जावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणांनी मागण्या वरवीं जेजूचे बोल सोदूंक आनी भलायकी आसलोल्यांनी तांची फावो ती सेवा करूंक उदार कालीस तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. सोगलीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी वेदीचे सेवे उद्देशी आपले जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी आकारून हाडूंक आनी तांच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बोल दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे करता तुका. वेदीचे सेवे उद्देशी ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारतात. जायत्या आमच्या वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकून याज्ञिकपणांक आनी धर्मीक जिविताक खांद मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे
बाबणीनो आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी वेदी सेवकांक भेटयलेलो आयतार समोर उमता ही आमची वेदी सेवकां तांचे लागीं दिवंक दुडू घोडेक ना पूण आपले काळीज आपले मन आपलो वेळ ती हे पवित्र सोबेक दितात थोडी 2 मिसांनी 3 मिसांनी येतात वेदीची सेवा करूं खंयच्याय वेळार तांकां आपय ती धांवून आयली हो फिरकोशीचो वावर करूं असले काळीज आमकां जोण एकल्याक आमी मागुया सुर्गीच्या मोगाळ बाबा काय आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात एक उदार काळीज आमकां जोण एकल्याक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता ही आमी मागणी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटवणीक आमी गायन गावुया सर्वेस्परा मानून घे C30 पान 40 C33 पेज 42. Sorvesvara Manuge Amchidana Sorvesvara Manuge Amchidana Urani Otmo Dugadita Dugadita Baba म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस मोगाळ बाबा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या गोश्टा मोडनाचो समोरून आमी चलोयता आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वशे आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारां सासनाच्या देवा सर्व काळयान सोर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्टा मोडना वरवीं सोडयली आमकां पातकातली आपल्या पुनर्जोवणपणान जिखली आमा सोमेसांक जिवीत सासनाची आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा गरजसो पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाफाडताचो गोट पोरगोटुया, Jesu मेलो जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगल्या यादनकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरचुलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, भाग्योन सुजे तिचो पुती, भाग्योन धर्म दोता, भाग्योन सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन दीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सुर्गेशा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. छोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास ओड चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जोणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतारां गायन गावुया. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. D40 571 D42 पेज 71.
आमचे सेकंड कलेक्शन आसा आतां आमच्या कम्युनिटी सेंटरा खातीर इन नीड ऑफ पॅरिश सेंटर. प्रार्थुया. कोंदवळे बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले देखून आमी तुका दिनवास जाव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालें तें सुर्गीचें बोळ कोऱ्या मनान केल्ली साकरेक आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसूया. गेल्या आयताराक दोर्म दान जाला 68,905 रुपीज. हे दुडू आमी यूथ एपोस्टोलेट हाका पाठोवन दिल्यात. नोव्हेंबराचे पयलेर दोर्म दान जाला 35,000 रुपीज. दुसरेर 77,500 रुपीज. बुधवारा दीस कलेक्शन जाला 11,270 रुपीज. सगल्यांक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडाराक दर बुधवाराक पयल्या मिसा उपरांत नोवेनाचे मागणें आमी करतले. पयल्या मिसा उपरांत आज क्रिस्म घेतल्या भुरग्याच्या आवय बापायक जोमात सकाळीं 10:30 वाजता फिरकोचें. सगल्यांनी चुकयनासतना हाजीर जावचें. आज जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक घरांनी आमी कोमिन्याव हाडटल्या. तांकां तयार दवरची. रुजाय सायबिणीचे पोरबेक नोवेना चालू आसात. तिर्स 5:30 वाजता उपरांत मीस सेरमांव आनी साल्व वाड्या वेडांनी नोवेनाची मांडावळ करूंक घातल्या. सगळ्या भुरग्यांनी ह्या नोवेनांनी वांटो घेवंक आनी तुमी ह्या रुजाय सायबिणीच्या नोवेनांनी वांटो घेवंक आमी मागता. भायले पाद्री येवन देवाचे उरकोट पोरकोट करतात. दिसपोटी मिसा उपरांत आमची एक ल्हान कार्यावळ जाता आनी कॅन्टीन आनी फ्री हावसी. आज कार्यावळ आसा ती म्हणल्यार ब्रेकिंग द पॉट बुडकुलो फोडपाची कार्यावळ. सगल्यांनी ह्या नोवेनान वांटो घेवचो आनी हे कार्यावळीनूय वांटो घेवचो. फुडल्या आयताराक रुजाय सायबिणीचे परब. त्या दिसाक मिसा 6:15 वाजता पयले मीस, दुसरे मीस 7:30 वाजता, तिसरे मीस इंग्लीश भाशेन 8:45 आनी पोरबेचे मीस 10 वाजता. 6:15, 7:30, 8:45 आनी 10 वाजता. कॉन्फ्रारान सगल्यांनी फेस्ताच्या मिसांत आनी पुरसावांत वांटो घेवचो. फेस्ता दिसाक SSVP गांवच्या दुबल्या खातीर सेकंड कलेक्शन करतली. उदार हातांनी तांकां आदार दिवचो. आमी तुमकां मागलोले ह्या उसगांव वाळपय वाठारांत जेन्ना बुट्टे आयलोली तेन्ना तुमचो आदार दिवचो म्हूण आमी गेल्या सुमारान थंय वचून तुमी दिलोलो तो आदार आमी तांकां पाठोवन दिला. आमी आदार दुसरो आदार बासयला तो म्हणल्यार आमी जाणो जायत्याची घरां मोडलोली. तीं घरां त्या बांदतात तर आमी बासयला. ते कोणाचें घर आसा ताका शिमीट प्लास्टरींग करपाचें उरलां. कोणाची टॉयलेट बांदपाची आसा तर हो आदार आमचे फिरकोचेंतल्यान आनी करूंक आमी तांकां बासयला. पोरबी दिसाक कम्युनिटी हॉलाच्या आदाराक आमची संगीताची सांज जातली. ही कार्यावळीक तिकेटीचें मोल 150 रुपया. सगल्यांनी येवचें. बाबूनो आमचे कम्युनिटी हॉल जावपाक वावर सुरू जावंक जाय. आमकां दुडवाची गरज आसा. तर तुमी ह्या बऱ्या वावराक उदार मनान हे आमचे संगीताचे सांज जी आसा हाका येवन आदार दितले म्हूण आमी आस बाळगिता. PPCच्या वांगडी पोरबे खातीर वॉलंटरी कंट्रिब्युशन घेवंक घरांनी येतालीं. तांकां तुमचो आदार दिवचो. पोरबी दिसाक आपआपल्या इंतेसवांक मीस भेटोवंक सोदतात ताणें ऑफिसांत येवन हें मीस भेटोवचें. नातालाच्या सोमयार क्रिसमस बाजार हो आमी करूंक येवचिलां. ह्या वावराक आमी तुमचो तेंको मागता. नोव्हेंबराचे 13वेर सिनियर सिटिझन्साक जोमात 4:30 वाजता. नोव्हेंबराचे 27वेर ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे नोवेनाचे मीस आमकां तालिगांव फिरकोसकारांक 8 वाजता. नोव्हेंबर 27 8 AM. कोणाकूय खुशी आसा तांणी ऑफिसांत येवन नांवां दिवची. बसीची वेवस्था आमकां करूंक जाय. नोव्हेंबर 27
8 वाजता. फुडल्या आयताराक मिसाचे वाडावळ 6:15 वाजता SSVP प्रेयर ग्रुप, 7:30 वाजता कॅटिकिस्ट आनीक 8:45 इंग्लीश मिस आनी 10 वाजता कॉन्फरारिया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमची सव्यास आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन उदार मोनाची आनी हाताची मनशां जावं तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. म्हजो पाटलाव करूंक F15 पान 9 आनी 2, F15 पेज 92. Tuzo guri suba, zore moje padlya. Tuzo guri suba, zore moje padlya. Abracha jivazo, zomunis mokota. Aplocił Korianis, to zasna pograjka. Aplocił Korianis, to zasna pograjka. Pozopadł polu, tu ci